अरे बाबा वाचतोय घेता फोटो घेता फोटोच घेऊया कॅमेरा टीम बरी व्हडली जाली नव्हता म्हणालो आम्ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आज आम्ही कलेक्टराक हो मेमोरंडम आमचो दिवपाक गेल्ले हायलायट केल्ले द मिजरी अँड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ अकाउंट ऑफ रॅपीड रायज प्रायस एसेन्शियल कम्युनिटी अँड अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन ह्या हेजेर आमी कलेक्टराक आमच्या लेटर दिवपाक गेल्ले आनी हेजेर आमी तेकडे बसून इनफॅक्ट कलेक्टर आमकां रावतालो पूण कलेक्टरा मिटींग जावन कलेक्टर गेलो पण आमी ह्यो तांच्या आयज हो जो गोपाल पासेकर एडिशनल कलेक्टर हेजे लागीं आमी दिले हे जेन्ना आयज गोंयचो लोक सफर जाला कोविडान हितून आनी आतां रिसेंटली थोडे दीस पायस सरला म्हणजे लोकांक जायती डिफिकल्टी प्रॉब्लेम जाले आनी हे हेजेर जरी तर आयज ही म्हारगाई तेंचे तर तकलेर बसून बसली जाल्यार हांव नको आमची फॅमिली हे कशे दीस काडटले ते कित्याक ही जी म्हारगाई अशी जाल्या हांवें केन्नाच पयलीं पळोवंक ना म्हाका एक उगडास येता जे 2000 जेन्ना आमी मिनिस्टर आसले आनी जेन्ना मिनिस्टर आसले तेन्ना एक पेपर जीएमसीचो 2 रुपया आसले ते 5 रुपया केल्ले तेजेर आमचे मनोहर पर्रीकर बाय वायस संवसारान ना देवान ताका स्वर्गराय दिवचो पण हो मनीस हो लिडर भरपूर हंगामा केल्ले असेंब्लीन म्हणजे 3 रुपया कित्याक वाडयले पण आयज गोंयची परिस्थिती जाल्या दिसान दीस जरी तर पेट्रोलाचो तर उलयतले जाल्यार वो डिझलाचे आयज उलयतले जाल्यार आयज डेली कंटिन्युअसली आयज पेट्रोल 13 दीस 14 दीस जाले कंटिन्युअसली 80 पैसे चडत रावला आता थोड्या दिसांनी हे खूंय पावत ते सांगूंक जायना पूण एक आमकां खबर ती आहा ती सारकी जेन्ना लोकसभा जेन्ना इलेक्शन येयले तेन्ना कितें कंट्रोल जावपाक शकता आनी देंवपाक शकता पण हे परिस्थिती जी लोकांची जी तकलेर हे बसलेले आहा हे प्रॉब्लेम लोकांचे वड्डेर आहा ते आयज हे कशें धरून मुखार वयतले ते कांय कळना आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन कंट्रोल करा आता कंट्रोल कशें करा तुमी जीएसटी घेता टॅक्स हेजेर आमचे वॅट आमी तुमी हे करता तेजेर पण सबस्क्रायब करून दिया न्हू लोकांक आनी कंट्रोल करा न्हू आतां कसो कंट्रोल करपाचो कसो तेंचेर लोकांचेर जो दबाव पडला तो उणी करपाचो त्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी म्हजी मागणी ह्या गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या लोकांक गरीब लोकांक लायटली घेयनाका वो त्रास काडपाक अशें सोडनाका तुमी कितेंय तरी कितें करून आयज ह्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक जी म्हारगायेचे तेंचेर आयज बसलेले आहा सगळे आहा हे कितेंय करून तर कितेंय करून सुटावे करा वो कितेंय तरी एक सबस्क्रायब वो सबसिडी कशें दिया वो जो वॅट आहा तेजेर तुमी ते रिएम्बर्स करा वो जे जीएसटी आहा तेजेर लोकांक ती हें करा हे भाशेन कितेंय करून तुमी कंट्रोल करा सो तेका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला
आमच्या ह्या एडिशनल कलेक्टरा कडेन आनीक तेणे गव्हर्मेंटा कडेन तेणे फॉवर्ड करचे आनी जी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन जी मागणी घातल्या ही जे आमच्या लोकांचे व्ह्यूज ते तुमच्या मुखार हाडला ते तेणी लोकांचे कशेंय करून तर उणें करपाक ही आमची मागणी आसा. आमची एक कळकळीची विनंती आसा मुख्यमंत्र्यांक. हालींच मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक खाती दिलेली आसा. खाती दिली बरी केली पण ह्या मिनिस्टरांक खावपाक दिवं नाका. कारण मोदीचो एक मंत्र आहा, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा. तशेंच प्रमोद सावंतानूय आज ह्या म्हारगायेन सोंसमुपाक जाय. तो स्वता खावचो ना आनी तेज्या मंत्र्यांकूय खावपाक दिवचो ना. आनी ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणटात ते नवे मंत्री, नवे सरकार, नवे गाडयो, नवी कॅबिना, नवे तुजे म्हणटात ते कर्टन्स, हे सगळे पोन्ने आसा तेच यूज करा. देर शूड बी ऑस्टेरिटी मेजर्स अँड द चॅरिटी शूड बिगेन एट होम. सगळे मिनिस्टर इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर शूड नॉट स्पेंड एक्झॉर्बिटंट हेजेर कर्टनाचेर, गाडयांचेर आनी त्यांचे स्टाफाचेर जो पयसो मोडटा हिंगच्यान प्रॉमिस करा. कारण तांकां म्हारगाय लागना, तांकां इन्फ्लेशन लागना. कारण तांकां जे हप्ते मेळटा, भत्ते मेळटा ते सामान्य जनतेक मेळना. म्हणून त्यांच्यानी सुद्धा जेन्ना त्या लोकां मदीं गेल्लेले, लोकांनी तांकां निवडून दिले. आयज लोक सफर जाता, तुम्ही त्यांच्या बरोबर सफरींग पळोवया. हे माझे चीफ मिनिस्टर कोळकेचे मान्य. आणि आम्ही जे ऑस्टेरिटी मेजर जे सांगलेले आसा, जी सजेशन आम्ही दिलेल्या मेमोरंडमाक, त्या मेमोरंडमाच्या सजेशनाचेर त्यांच्यांनी गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आणि इमिजिएटली तातडीन त्यांच्यांनी ही जी म्हारगाय आसा लोकां बरोबर आमी म्हारगायच्या आगेन झुजुया, झगडया म्हणून हांव मागता. आणि हो माझो स्लोगन, हाय हाय म्हारगाय, हाय हाय म्हारगाय, हाय हाय म्हारगाय, हाय हाय म्हारगाय. आताच आमच्या प्रेसिडेंट सांगलेले आम्ही केस पेपर आणलो मेडिकल त्या टायमार 2 रुपयाचो 3 रुपया झाले. पण आयज मेडिकलाचो केस पेपर कितले 100 रुपया. गोल्ड आज हे मोखता असो वाडयली बाय 10 to 15% मेडिसिनाचेर. कोण दुयेंत पडलो तर मेडिसिन घेताले 15% वाडयले. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान परमिशन दिला या फार्मास्युटिकल कंपनी इंडस्ट्रीक टू इन्क्रीज द मेडिसिन, एसेन्शियल कॉमोडिटीज आसात. म्हणून हो म्हारगायचो राक्षस जर मारतले लोक सरकारावर आसतले, आमी सरकार आसा. पण सरकारान पयले पावल उजोवपाक जाय. पयलो तुमचो नश्ट खर्च आसा तो मिनिस्टरांचे कॅबिनाचेर, गाडयांचेर तो पयली बंद करा. थँक्यू. आज आमी हो मेमोरंडम जो दिल्लो आसा, तुमकां खबर आसा कोवीड टायमार लोकांनी कितले त्रास काडले पळय ते, आनी सगळे लोकांचे बिझनेस आसा पळय ते नश्ट जाल्ले आसा. लोकांचे जे आमचे गाडयो आसा, जे ट्रकवाले आसा, जे टॅक्सीवाले आहा, तेंचे इन्स्टॉलमेंट आमी ड्यू आसा ते ओवर ड्यू जाल्ले आसात. लोक आतां गाडयो ओडून व्हरतात, कोणाची घरां अटॅच करता, कोणाचे अशे बँकीचे आतां वेव्हार चल्लेले आसात. आनी त्याच टायमार हो म्हारगायेचो येदो व्हडलो बडगो उडलेलो आसा. आमी गोंयकार आनी आतां पुरुमेताचे सगळे आमचे दीस येयल्ले आसा. जुनान सगळे आमी पावसा खातीर आमी तयारी करता. मे म्हयन्यान आमी पुरुमेत करता. त्याच बरोबर आमचे भुरगे जुनान आतां स्कुलाक वयतले, बॅगां जाय पडटा, भुरग्यांक युनिफॉर्मां जाय पडटा, स्कूल फीज आसता, हे सगळे प्रोविजनींग जे आसा पळय ते प्रत्येक एक सामान्य फॅमिलीक करचें पडटा. आनी अशा टायमार म्हारगाय वाडप हे बरोबर न्ही. आनी म्हारगाय जी वाडलेली आसा ती फ्युअल प्रायसीस वाडल्या म्हणून वाडलेली आसा. आनी त्या बरोबर आनीकूय कारणां आसतलीं. सो दीस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. जेन्ना लॉजिस्टिक्स वाडलेले आसा पळय, कॉस्ट वाडलेलो आसा लॉजिस्टिक्साचो, ट्रान्सपोर्टाचो, त्या खातीर ही म्हारगाय वाडलेली आसा. पूण सरकाराचे अशे एडमिनिस्ट्रेटीव मेजर आसा गोंय सरकारान घेवं येता जेणे करून ही म्हारगाय देंवों शकता. आनी सरकाराचो हस्तक्षेप जरुरी आसा. आनी आमी आमच्या रिप्रेझेंटेशनान सांगलेलें आसा म्हारगाय बाबा कशी देंवोवपाची पळय ती. आनी लोकांचे जे गरजेच्यो वस्तू आसा पळय, फूड ग्रेन्स आसा, पल्सीस आसा, व्हेजिटेबल्स आसा, मिल्क आसा, हेंचे प्रायसीस तुमी कशे देंवयतले, लॉजिस्टिक्साचो खर्च तुमी कशे कमी करतले. जाल्यार आमी सजेस्ट केल्लें आसा की डॉमेस्टीक कन्जम्पशन ऑफ फ्युअल जे आसा, ऑक्ट्रॉय आसतलें जावं कितें GST आसतलें, वेट आसतलें, हे तुमी ऑफसेट करूं येता फॉर डॉमेस्टीक कन्जम्पशन. आतां स्कुटरीन जर कामाक येतलो पणजेन बिचोलच्यान मनीस जाल्यार ताका 200-300 रुपया तरी खर्च स्कुटरीकूच आसा. जोडटलो कितें आनी खर्च कितें करतलो. पूण ह्या खातीर तुमी हे फ्युअल जे प्रायसीस आसा ते ऑफसेट करा. दुसरें पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आसा जे फूड ग्रेन्स आसा पळय डिएक्टिवेट करून एक क्वॉलिटी फूड ग्रेन्स अँड सिरियल्स प्लस व्हेजिटेबल्स टू हॉर्टिकल्चर तुमी दिवं शकता.
आता हॉर्टिकल्चर कितें करता, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा तर मिडलमॅन आसा, ते ठेकेदार आसा तेंच्या कडल्यान ते घेता. बट इफ द गव्हर्मेंट स्टेप्स इन गव्हर्मेंट इम्पोर्ट्स अँड यूजीस दॅट हॉर्टिकल्चर चेन टू सप्लाय दीस व्हेजिटेबल्स, जाल्यार कितले बेनिफीट जावं शकता गोंयकारांक हें आमी सांगलेलें आसा. आमचे म्हणणें जें आसा पळय कलेक्टरान आयकून घेतलेलें आसा आनी कलेक्टर साहेबान सांगलां की ते सरकाराक हे फॉवर्ड करतले म्हणून. आनी ह्या फुडें जी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आसा पळय ती मुखेलमंत्र्या कडेन हे बाबतींत फॉलोअप करतली आनी आमकां आशा आसा मुख्यमंत्री हेचेर योग्य तो तोडगो काडटलो. सरकारान आतांच चार्ज घेतलेलो आसा आनी वी विश देम ऑल द बेस्ट सो दॅट दे सर्व द पीपल बेटर अँड वी वील प्रोवायड कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आनी अशें आमचें सजेशनां आसतलीं गव्हर्मेंटाक. आनी म्हाका दिसता ते थँक्यू. एनीथिंग?